कॅम्पेन सुरू करता। आमचो एक एग्रेसिव्ह लीडर बाब गिरीश चोडणकर हाका ही टिकेट मेळ्ळी आसा आनी हे टिकेटीन कितें तरी तत्व आसा म्हणून ताका ही टिकेट काँग्रेस पार्टीन दिल्या। म्हाका दिसता जरी तो गिरीशा सारकिले मनीस एसेंब्लीन पावले जाल्यार ते एसेंब्लीन बरेच एक बरो गडगड जावंक शकता। तेन्ना म्हाजें अपील पणजेकार भावांक तशेंच रिबांद आयल्या भावांक की बऱ्या मनशाक गिरीशा सारकिल्याक तुमी वोट मारून खुबश्या वोटांनी जिखोवचो। आयज ही एक पणजेचे एक प्रकार आमी आसा जेंच्यान स्टार्ट जाता आनीक आयज समुद्रा किनारी साकून एक वेगळे तरेन आयचो प्रचार आमी सुरू करतात। खुबशे जाणांचे पणजेकारांचे आमकां मागणें येयलें की तुमी प्रचार सुरू करता आसतना एक प्रचार असो जाग्यार सुरू करात की ह्या सरकारान जी एडमिनिस्ट्रेशन आसा ह्या सरकाराचें जें करप्शन आसा ते लोकांक गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक दिसोनी आनी त्या पळोवन म्हाका दिसता गोंयचो एक प्रचाराक म्हणजे लोकांक एक आकर्शीत जातले पणजेच्या लोकांक की पणजेचो विकास खंय पावल्लो आसा, पणजे मुखार वयता काय पणजे फाटल्यान वयता। काँग्रेसी भितर निश्ठावंत रावन तेणें काम केल्लें आसा। जे यूथ प्रेसिडेंट आसतना सुद्दां तेणें आख्खें गोंयभर त्या टायमाक सुद्दां सरकाराच्या विरुद्ध लढो दिल्लो आसा आनी तेजे उपरांत आतां सुद्दां AICC सेक्रेटरी जाले उपरांत सुद्दां ते टायम टू टायम जे गोंयकारांचे अन्याय घडटात, जे वायट गजाली घडटात ते सदीच फुडें सरले आसात आवाज करपाक। आनी असलो उमेदवार आज आमकां दिला ज्या राजधानीक जे इलेक्शन आज घेवचें पडलें आनी तेजे खातीर जो उमेदवार दिल्लो आसा जो गोंयचे विशू सदीच घेवन गोंयचे विशू सदी घेवन फुडें सरलो आज उमेदवार आमकां हे केल्ले आसा। आनी आयज तेजे प्रचार सुद्दां करता आसतना शुभारंभ करतात तो आमी असले जाग्यार करतात ज्या जाग्यार आयज अनेक इशू हांगा आसात, अनेक पावल हांगा मारपाची गरज आसा, अनेक जबाबदारी आसा, अनेक प्रॉब्लेम जाल्ले आसा हांगा आनी ताका लागून हांगा मांडवी तिराचेर म्हणटा अशें हो आज शुभारंभ करतात। आमी सगळे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, महिला, यूथ सगळे मोठ्या प्रमाणात आज हांगा हजर आसा। आज आमचो पणजेचो कॅन्डिडेट बाब गिरीश बाब चोडणकर हाजे कॅम्पेनीक आमी सुरवात करता। आज आमी महिला काँग्रेस आनी काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ते हांगा मेळून हांगा आयिल्ले आसा। आमी आज हांगा रिवर नदीची आमी पुजा केली आनी पुजा करून एक आमी आज निर्णय घेतलो की ही सगळी घाण आसा ही आमी पयस करतली आनी जी नदीची जी पवित्रता आसा, जी नदी अख्ख्या गोंयांक पोसता त्या नदीचें आमी रक्षण करतली अशें म्हणून आज आमी सगळीं जाणां हांगा एक शपथूय घेता आनी आमची जी जबाबदारी आसा हे नदी सांबाळपाची ती आमी आज पूर्ण करपा खातीर आमी हांगा सगळीं हांगा जमलेली आसा। आयज आपलें लॉन्चिंग इनॉग्रेशन केलें आमी सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी, जावं ते GPCC, जावं ते यूथ काँग्रेस, जावं ते महिला काँग्रेस आनी सेवा दल। आतां आमी हो प्रोग्राम महिला काँग्रेसीन घडून हाडलो की मांडवी रिवाजाची पयली पुजा करपाक जाय म्हणून आमी महिला काँग्रेसाच्या बायलांनी आयज मांडवी कडेन मागलें, प्राचित केलें, पांय पडलीं, सॉरी म्हणलें। कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार ही मांडवी म्हणल्यार एक आमची देवी, हांगा आमी गणपतीक न्ही विसर्जन करतात कित्याक ही शुद्ध आनी प्युअर म्हणून, पूण आयज ती पोल्यूट जाल्ली आसा, ती आयज रडटा, मांडवी रडटा आनी BJP सरकार हांसता। हांव परतून रिपीट करता, मांडवी रडटा आनी BJP सरकार हांसता। आयज पणजेकारांक न्ही 2 बाय इलेक्शन करपाक पडलीं, हांकां आपले स्वताचे पडून गेल्ले आसा, हांकां लोकांचे गोंयकारांचे पडून वचूना। आयज ह्या लोकांनी BJP सरकारांनी 17 जे मॅन्डेट दिल्ली आमकां लोकांनी काँग्रेसाक ही चोरली गेली आनी जो रक्षण मंत्री म्हणून आशिल्लो डिफेन्स मंत्री तो आयज आपले स्वताच्या सेल्फिश मोटिव्जांक लागून, आपल्या पक्षाचे सेल्फिश मोटिव्हांक लागून तो पोजिशन सोडून तो हांगा आयला। पूण आमी आयज मागला मांडवी कडेन की हांकां थोडी बुद्ध दी आनी ह्या पणजेकारांक न्ही खबर आसा की 2 बाय इलेक्शन करून हे कोणाचे पयशे गेल्या, हे आमचे पयशे गेल्ले आसा।